सुरवातेर हांव विष्णू सारा मुस्लिम वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीचा आशिष भट एज अ मॅनेजर आणि आमचो हुसेन खान चेअरमॅन प्रेसाक सगळ्यांक प्रेस भावांक सगळ्यांक आमी येवकार दितात आणि कॅमेराचेर येवपाचो उद्देश म्हणजे काल एक हायकोर्टाचो निर्णय आयिल्लो आसा आमच्या फेवरान आणि हांव सांगपाक सोदता की खूब दीस जाल्ले आप पार्टीचो सर्वेसर्वा जो प्रमुख आसा अमित पालेकर हाणें आमच्या स्कुलाक भरपूर टार्गेट केल्लें आणि आमचे शेजारी जे स्कूल आशिल्ले तांचो गैरवापर करून तांकां आमचेर चडोवन ताणें भरपूर आमकां त्रास दिल्लो. पूण आज आमकां बरें दिसता की हायकोर्टान आणि आमचे सरकारी वकील जे आसात तांणी बी हातूंत भितर सारकें लक्ष घालून बरो निर्णय दिल्लो आसा. सो फुडले जे सगळे डिटेल्स जे आसा ते आमचे सगळे सर्वेसर्वा बाब उर्फान मुल्ला तुमच्या मुखार हाडटले. काल ऑनरेबल हायकोर्ट बॉम्बे जे आसा तिचो रीट पिटिशन नंबर 401 2022 जे आसा सहारा स्कुलाचेर जे आसा पिटिशन फायल केल्लें आनी हें जें पिटिशन फायल केल्लें हें इन्स्टिगेटेड पिटिशन. एक पॉलिटिकल एंगल धरून उर्फान मुल्ला खंय तरी बीजेपीन आसा, उर्फान मुल्ला खंय तरी बीजेपीचो प्रवक्ता आसा, उर्फान मुल्ला खंय तरी बीजेपीन जे आसा मुख्यमंत्रीचो क्लोज आसा, उर्फान मुल्ला खंय तरी पक्षाच्या अध्यक्षा कडेन क्लोज आसा, उर्फान मुल्ला खंय तरी मायनॉरिटीन जे आसा लोकांची काम करपाक मुखार सरता, उर्फान मुल्ला कशे तरेन तेजी इमेज जी आसा टर्निश करपाचें काम आम आदमी पार्टीचो अमित पालेकरान जे आसा करपाचो प्रयत्न केले आनी आपली पोडी वाजोवपाची हेणें हो 2022 इलेक्शनाक जो आसा कॉन्टेस्ट करूंक सोदतालो आनी कॉन्टेस्ट करपाक लागून हेका एक मायनॉरिटी ग्राउंड जाय आसा आनी हेणें मायनॉरिटी ग्राउंड जे आसा स्टार्ट करपाक लागून मायनॉरिटी ग्राउंड तयार करपाक लागून आमकांच जो आसा मायनॉरिटीचे विरुद्ध जे आसा हेणें व्हरून उबी केलें आनी आपली जी आसा एक इमेज जी आसा तेणें तयार करपाचे प्रयत्न केले. आनी आयज बॉम्बे हायकोर्टाचो निर्णय जाल्ले कडेन आसा, बॉम्बे निर्णय येयल्ले कडेन आसा की जे इन्स्टिट्युशनाक हेणें घेवन मुखार सरलेलो हीच इन्स्टिट्युशन जी आसा बॉम्बे हायकोर्टान जी आसा ताका शिफ्ट करपाक लायल्या. आपले जे आसा कसलेंच स्ट्रक्चर कसलेंच जे आसा हें सारकें नासतना आमचे इन्स्टिट्युशनाचेर जे आसा टार्गेट करपाक पॉलिटिकल बेनिफिट लागून टार्गेट करपाक जे आसा अमित पालेकरान जे आसा हें कृत्य केल्ले कडेन आसा. खंय तरी आयज जी मॅनेजमेंट आसा आयज जे इन्स्टिट्युशनाची मॅनेजमेंट जदीद ताजो चेअरमॅन जो आसा मौला अली शेख आसा, जिमी आसा, हे सगळे आयज खंय तरी आमचे स्टुडंट आसा आनी तेमी जेन्ना आमचे कडेन येयले तेंचे आमचे कडेन बसले आमचेय मॅनेजमेंटाचे आमची जी हे प्लस आमचो लोकल पंच निसार आयज सगळे एक जाले आनी तांकां दिसता खंय तरी आमी इन्स्टिट्युशनाक सेफ करपाक जाय म्हणून आनी सेफ करपाक जाय म्हणून आमचे हुसेन आमचो बाब आशिष हेमी आज हातभार लायला आनी हें इन्स्टिट्युशन बंद न जावपाक आमी आमची जी स्कूल प्रोमायसीस आसा हे स्कुलाच्या भुरग्यांक हेणें जदीद स्कुलाच्या भुरग्यांक जे आसा इवनिंग जे आसा आमी दिवपाचें जे आसा काम करपाक आमी जे आसा मुखार आसतले फुडाकार घेतले कित्याक भुरग्याचो फ्युचर जो आसा हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. भुरगे जे एज्युकेशन घेता भुरग्यांक फाल्यां इम्पॉर्टंट कितें आसा लायफान तांचो फ्युचर आमी आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर आपल्या जे आसा फायद्या खातीर इन्स्टिट्युशनाची बडी दिवना पण हे आयज यांची मानसीक संतुलन इतली जे आसा सकल पावलेली आसा की हे आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर कोणाचोय गोडा कापपाक जे आसा हे तयार आसा. हेणें प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा स्कुलाची भितर हेणें ट्रेसपास करून प्रॉपर्टीचे भितर जे आसा हेणें ट्रेसपास करून जे आसा तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले आमच्या इन्स्टिट्युशनाचे अगेन्स्ट. आमचे कडेन सगळी परमिशन आसली प्रॉपर्टीचो सनद प्रॉपर्टी टीसीपी क्लियरन्स पंचायत ओपन्सी सगळे आसतना पसून हेणें प्रयत्न केले. पंचायतीन वचून पंचायतीक धमकी दिली, टीसीपीन वचून टीसीपीक धमकी दिली, जे आसा हेल्थाक वचून हेणें धमकी दिली. सगळे प्रयत्न जे आसा आम आदमी पार्टीचे चिफान केले आनी एक इन्स्टिट्युशन जे चलता ते इन्स्टिट्युशन जे आसा बंद करपाचो प्रयत्न जे आसा हे आम आदमी पार्टीन जे आसा करपाचें काम केलां.
फक्त एक आणि एकूच हेजो रिवेंज जे आसा एकूच एकाच जे आसा हेजो हे की कशे भाशेन उर्फान मुल्ला हो बीजेपीचो जो स्पोकपर्सन हो बीजेपीचो जो कार्यकर्ता आसा हो बीजेपीचो जो काम करणारो मनीस आसा हेजी इमेज कशी भाशेन टार्गेट करपाक एका सोंपोवपा जाय हांव गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तरावडे यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे म्हाज्या फाटल्यान एक खांब्याच्या भशेन उबे रावले तशेंच आमचे एजी पंगम जे आसा हेय जे आमचे जे आसा हे दोन जे आसा रिस्पॉन्डेंट म्हणून जे आसा हायकोर्टान जे अपियर जाले आमचो एडवोकेट बाब रोहित ब्रास वही जो आसा कोर्टान जे आसा आमचो जो आसा लॉयर अपियर जाला आनी हेंचे सगळ्यांचे जे आसा वतीन आयज आमी जे आसा भुरग्यांचे वतीन पॅरंट्सांचे वतीन मॅनेजमेंटाचे वतीन जे आसा आमी हांकां देव बरें करूं म्हणटा स्पेशल थँक्स आमचे जे आसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी पार्टीचे अध्यक्ष हे सदांच म्हाज्या फाटल्यान उबे रावले ताणें सांगलें तुजे कितलेंय जे आसा कृत्य जे आसा तुज्या अगेन जे आसा ते आम आदमी पार्टीचे जे आसा करतले कांयच प्रॉब्लेम ना उरपाक ना आमी सदांच तुज्या फाटल्यान आसतले आनी हें जे आसा तेमी जे आसा आयज लोकांच्या मुखार जे आसा साबीत करून दिल्ली कडेन आसा देव बरें करूं.